टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरांपली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। प्रतापनगर धारबांदोड्यात सापडली एका बायलेची कूड, गळो चिरून केला खून। पुलिशेन केलो पंचनामो, फुडलो तपास सुरू। उदक फुकट दिता कांय जाणांनी 4 मीटर बसोवन घेतलो गैरफायदो, ताकाच लागून फुकट उदक दिवप केलें बंद, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। हर घर उदका उपरांत आता फुडली येवजण हर घर फायबर, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। गोंयांतली मिठागरां करतले सालवार, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। मुख्यमंत्र्यान आमदार विरेश आनी बायोडायव्हर्सिटी मंडळाच्या अध्यक्षाक घेवन केली मिठागराची पळोवणी। गोमंतक टीव्हीच्या बातमे उपरांत शिरोडेच्या समीक्षा नायक हे बायलेच्या घर दुरुस्तेक लोकांचो मजतीचो ओघ सुरू। राजकीय आनी सामाजीक फुडाऱ्यांनी दिल्यो समीक्षेच्या घरा भेट, पुराय घर दुरुस्त करून दिवपाचें आश्वासन। गोंयभर पावसान घालो खवदळ, आयतारा दिसभर पडिल्ल्या पावसाक लागून लोकांची जीण जाली विस्कळीत। 70त वारें वादळ जाल्यार साखळेत हुंवाराची स्थिती। आता पळयात खबरो विस्तारांत। प्रतापनगर धारबांदोड्या एका बायलेची कूड सापडली, गळो चिरून तिचो खून केला। खून जाल्ल्या बायलेची अजून वळख पटिल्ली ना। पुलीस आनी फॉरेन्सिक पंगड घडणूक थळार पावल्यात, फुडलो तपास सुरू आसा। आम्ही प्रतापनगर धारबांदोड आसा, जे जाग्यार सकाळ फुडें आयज जे प्रतापनगराचे जंगल जे आसा काजूचें, तेका आयज थंय एक बॉडी मृतदेह दिश्टी पडलो आनी कोणी तरी पुलिसांक फोन केलो आउटपोस्टार, आनी थंयच्यान मागीर पियाक फोंड्या गेलो आनी पिया आपली टीम घेवन हांगा आयलो। पयल्यार खरेंच थंय एक बायलेची मारून उडयल्ली मृतदेह आसा। जेन्ना इन्व्हेस्टिगेट केलें की हांगा सगळे रानांक तेंच्यांनी भोंवपाक पळयलें की एविडन्स कितें मेळटा जाल्यार, पूण येवन आपूण अशें आयकता की तेका बेंगलोरच्यान येतना एक रेल्वेची तिकेट तांकां सांपडल्या, पूण खरें कितें जाता तेका तेंचेकडेन ती तिकेट आसा आनी तेज्या आदारार आतां सद्या हांगा इन्व्हेस्टिगेट चालू आसा। आनी आतां हांगा फॉरेन्सीक टीम पावल्ली आसा, SP ऑन द वे आसा, आनी हांगा DYSP आशिल्लो सकाळच्यान, आनी कुळेचो पोलीस निरीक्षक राघोबा कामत, आनी हांगा PI तो फोंडा PI विजयनाथ कोळेकर, हे सगळे हांगा स्पॉटार आसा। जेन्ना आमी हे संदर्भात DYSP बी जाल्यार DYSP पावलो, सद्या इन्व्हेस्टिगेट चालू आसा। सद्या अजून मेरेन तर कांय मेळना, हेजी आमी चवकशी करता आनी कितें तें तुमकां मागीर सांगता अशें सांगलें। आनी सद्या आमी धारबांदोड्यो सद्याक तपास चालू, फॉरेन्सीक टीम आपली काम करता। गोमंतक टीव्ही खातीर उजगांव धारबांदोडचे एकनाथ खेडेकर। हर घर उदका उपरांत आता आमची फुडली येवजण हर घर फायबर आसतली। गोंयच्या दर एका घरांत इंटरनेट पावचो हे खातीर हर घर फायबर घालपाची आमची येवजण आसा। देशाची पुराय उदरगत जातली तेन्ना लोकांच्या घरांनी मुळावे साधन सुविधा उपलब्ध आसपाक जाय। याच हेतान हर घर फायबर कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून दिवप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आमची फुडली स्कीम कित्याक खबर आहा तुमकां? हर घर फायबर। आज जे भुरग्यांक इंटरनेट लागता त्या भुरग्यांक प्रत्येकाच्या घरात प्रत्येकाक इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मेळची म्हणून हर घर फायबराचेर आमी आतां काम करीत आसा। आनी तें काम करपा खातीर सपोर्ट आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो आसा। म्हणून गांवांतल्या सगळ्या लोकांक सगळ्यो सुविधा दिवच्यो ताच्या खातीर आमचें सरकार सातत्यात काम करीत आसता। ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विकसीत भारत 2047 हे देशाचें स्वप्न ते दाखयता। देशाक जेन्ना स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना हो देश पूर्ण विकसीत जावपाक जाय। म्हणजे इट इज अ डेव्हलप्ड कंट्री जेका आमी म्हणटा, त्या डेव्हलप्ड कंट्रीच्या रेंजीन वचपा खातीर प्रत्येकाच्या बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बरोबर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी घरात, म्हणजे आमी जेका वर्क फ्रॉम होम, तुमी जे समोर म्हज्या बसल्या, दे शॅल वर्क फ्रॉम होम फॉर डिफरंट कंट्रीज, वेगवेगळ्या कंट्रीजा खातीर तुमी काम करपाक जाय। आनी ती कनेक्टिव्हिटी खातीर फुडल्या 25 वर्सांक आनी हे विजन मुखार दवरून आमी सातत्यात काम करीत आसा। मिठागरां सांबाळून दवरपा खातीर उपाय येवजण करपाक जाय। मिठागरां सालवार करपा खातीर सरकारी पावण्यार जी खबरदारी घेवपाक जाय ती घेतले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। मुख्यमंत्र्यान आमदार विरेश बोरकार आनी बायोडायव्हर्सिटी मंडळाच्या अध्यक्षाक घेवन सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या मिठागराची पळोवणी केली। आमच्याकडे रॉक सॉल्ट ना, आमच्याकडे न्हंयच्या उदका दर्याच्या उदका पासून मीठ हे तयार जाता आनी ते तयार जाल्ले मीठ आमकां ते मिठागार सांबाळून दवरपाक जाय। आतांच
म्हणजे हांव विरेश आमदार आनी आमचो एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी वचून त्या मिठागरा खातीर इन फ्युचर कितें करप शक्य आसा आनी हे मिठागार साल्वार करपा खातीर आमकां कितें ज्यो सरकाराक काळजी घेवपाक जाय हे घेतले. म्हाका दिसता भुरग्यांनी बी केन्ना तरी मिठागार म्हणजे एक्झॅक्टली कितें आसता हें समजून घेवपाची गरज आसा आनी गांवठी मीठ जेका आमी म्हणटा तें एक्झॅक्टली कितें आनी आमी खाता तें मीठ हातूंतलो डिफरन्सूय समजून घेवचो हेजी हांव तांकां अपेक्षा करता. कारण हो शेवटी गोंयांतली बायोडायवर्सिटी आमकां राखून दवरपा खातीर आमी सातत्यात सगळ्या जाणांनी काम करचें. म्हणून हांगा आशिल्ल्या भुरग्यांक हांव एकूच आव्हान करता की विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करता आसतना तितूर आपलें कॉन्ट्रिब्युशन आसचें म्हणून आतां पासूनच सगळ्या जाणांनी प्रयत्नरत रावचे आनी ते प्रयत्नरत रावत जाल्यार म्हाका खात्री आहा की विकसीत भारताचे तुमी सगळे जाण वांटेकारी जातले हाजी हांव अपेक्षा करता. वाझे शिरोडेची समीक्षा नायक या जाणटे बायलेच्या घराच्या दुरुस्तीचेर गोमंतक टीव्हीन केल्ले बातमे उपरांत आता मदतीचो ओघ सुरू जाला. राजकीय आणि सामाजिक मळावेल्या लोकांनी समीक्षेचे घर दुरुस्त करपाक फुडाकार घेतला. शिरोडेचो सामाजिक वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकारान समीक्षेच्या घरा भेट दिली. समीक्षेचे घर दुरुस्त करून दिवपाचे शिरोडकाराचे उतर. तुकी कितें जाय मातशें सारकें केलें जाय म्हणून हांव करून दिता. तूं रडनाका तुगे वर्स कितलीं तूं रडटा कित्याक टायम बी नाका तूं म्हाका चाल जाली कितें असल्यार म्हाका सांग कांय टेन्शन घेनाका कळ्ळें मगे. कत सद्या भाव म्हाका लागून रडटा. ही वाजे शिरोडीची जाणटी समीक्षा नायक. तिच्या या घराच्या दुरुस्तीचेर गोमंतक टीव्हीन आयतारा खासा वृत्त प्रसारीत केल्ले. ह्या वृत्ता उपरांत आता जायते जाण समीक्षाक आदार दिवपाक फुडें सरल्यात. शिरोडेचो सामाजीक वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकारान समीक्षाच्या घरा सोमारा भेट दिवन तिचे पुराय घर दुरुस्त करपाचे उतर दिले. हांवें पळयलें तिचें घर. आतां कितें जालां तें मोडलां सगळें. ती म्हणटा आपूण पंचायती बीन सांगलेलें पंचा बीन तें सांगिल्लें पूण कोणें कांय हेल्प करुना तिका. सो कितें आसा एकटीच रावता ती 65-70 इयर्स ओल्ड लेडी. कितें तरी जावपाक हेल्प जावपाक म्हणून हांव आयलां. हांव हें पळयतां आनी कितें आसा पळय तें इमिडिएट करून तिका दितां आनी एन्श्योर सी सेफ. कांय उदक येवचें ना भितर आनी ती बरी सुसेगाद तिका रातची न्हीद तरी बाबडेक सुसेगाद पडटली. ती रडटा कळ्ळें आनी तिका खूब त्रास जाल्या. सो आय वील हेल्प हर वॉट एवर बेस्ट जातलें पळय म्हज्यान हांव तें करतलो. वाजे शिरोड्या हांगसरल्या समीक्षा नायक हेचे घराची स्थिती जेन्ना गोमंतक टीव्हीन उजेड्यात हाडली तेन्ना शिरोडेचे समाजसेवक शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी आयतार दीस सांजचो संपर्क करून सांगलें की आपूण ताका सगळी मदत करपाक तयार आसा म्हणून. आनी आज सोमाराक तेंच्यांनी थंय घरान तेंच्या घरान वचोन सगळी पाहणी केल्ली आसा आनी तशेंच सगळें घर रिपेर करून दिवपाची जबाबदारी स्वताचेर घेतली आसा. त्या बद्दल सद्याक कामाकूय तेंच्यांनी गवण्याक बाकीचे कोण आसा तांकां सगळ्याक आपयल्ले आसा आनी आयच्यानूच काम सुरू करपाचें स्टार्ट करपाक तेंच्यांनी ऑर्डर दिल्ली आसा. शिरोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. उटंगाराच्या पडिल्ल्या पावसान गोंयभर खवदळ घालो. दिसभर सुरू आशिल्ल्या पावसाक लागून खुबशा वाठारांतले लोक जीण विस्कळीत जाली. सत्तरींतल्या कांय सुवातांनी झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्या जाल्यार सांखळे वाठारांत वाळवंटी न्हंयत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. पळयात पुराय बातमी. आयतारा दिसभर पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून सांखळेंतल्या वाळवंटी न्हंयत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली. बंदीरवाडा विठ्ठलापुरांतले देव तोणेश्वर देवाचे पेड लेगीत उदकापोंदा गेले. तशेंच मैदानाचेर पुराय उदक भरिल्लें आसा. वाळवंटी न्हंयच्या लागसार आशिल्लो हुंवार प्रतिबंधक येवजणेंतल्यान रातचे 2 फावटी पंपांतल्यान बाजारात भरिल्लें उदक भायर काडिल्ल्याचे थळावे सांगतात. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आयतारा सत्तरी म्हालात दिसभर वाऱ्या वादळा सयत उटंगराचो पावस पडलो. खुबशा वाठारांत रस्त्यार झाडां पडपाची घडणूक घडली. तशेंच 3 लायटीचे खांबे मोडिल्ल्यान सुमार 3 लाखांचे लुकसाण जाले. सध्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून दुरुस्ती करपाक सुरू केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
तुया मुरमुसे वाठारांतल्या एका थळाव्यान पारंपरीक उदकाची वाट अडयिल्ल्यान ह्या वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. लोकांच्या घरांनी तशेंच रस्त्याचेर उदक सांठून उरिल्लें आसा. देखून थळाव्या पंचायतीन घडणूक सुवातेर वचून पळोवणी केली. उदकाचो जो व्हाळ आसलो तो ह्या सायडीनसून व्हांव आसलो. सो सगळें जे उदीक वयरसून जे एंटीबायोटिक्साचे येता, फॉरेस्टाचे येता आनी खंयसून येता, ह्या डिपार्टमेंटातून जे कितें येता ते उदीक ह्या फाटीनसून वचतले. आतां हांगासर एका मनशान ब्लॉक केला थंय आनी सगळ्या लोकांक त्रास केला. कोणाक वचपाक हांगासर वाट ना. हांगासर धोपरा इतलें उदीक जाता, गाडयो सरानात वचपाक. आतां ऑल्टरनेट वाट जी आसा ती पयस आसा आनी ती केन्ना बंद बी जाय जाल्यार थंय प्रॉब्लम आसतलो. तीवूय वाट मागीर बंद जातली आनी आमकां वाटूच ना. आतां सांगपाचें म्हणजे जे कोणी आडयला ताका आमी गेल्या वर्सा नोटीस काडलेली. गेल्या पावसासून ह्यो प्रॉब्लम जाल्लो म्हटल्यार मागीर पावस थांबलो मागीर तो काडटलो बी म्हणून आसले. म्हटल्यार ह्यो अजून मेरेन परत नोटीस काडल्या बरोबर तिने अजून मेरेन काय ते काडूंक ना. असे हे पावसाचे उदक ते वचपाक वाड पयलींच पासून आसली. ती वाड आडयल्या कारणान हे उदक साठवल्लें आसा आनी हांगा ग्रामस्थांक खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आहा आनी ते मच्छर जावं शकता, बॅक्टेरिया त्याच्या पासून खूप धोको आसा. आनी म्हाजो मेसेज आसा की असो हे पावसाचें उदक खंयसरच आडोवपाचें ना. हे आता उदक साठवले पळय, तुमका भायर भितर येवपाक त्रास जायना? खूप त्रास जाता. मागीर तुम्ही काय कंप्लेंट बी केल्यात? पंचायतीक बी कळयले तुम्ही? पंचायतीक दोन तीन फावटी कळयले. केन्ना उदक येयले, केन्ना पासून येता हे उदक? गेल्या वर्सा बांद घातलो, ते वाटेरूच बांद घातलो. तुमका मागीर कशा पद्धतीचो त्रास जाता उदक आयल्या उपरांत? भायर भितर तुम्ही कशी मागीर सरता? वाटूच ना. पाणी खूप भरता न्हू, खूप भरता आणि आमकां वाटत ना, गाडयेन कोण येना. इतक्या पाणी ह्या सगळं भरता. हे वयर वयता घरांनी मागीर वयता चड पावस पडलो. फाटल्या दारान भिजू इथे गेल्यावर जायना. हे चौघ जाण कोण येनच ना. कोण ना. मागीर भुरगीं कशी वयता? स्कुलान बी वयतली जाल्यार? स्कुलान बी इतकी कोण येणार? हे माझे नातरां आसा. आता हांवें केलं असं ह्या घरांतून वचत. दुसऱ्याच्या घरासून वयचे पडले डायरेक्ट गेले. विजय सरदेसायाच्या 55व्या वाढदिवसाचो मोठो दबाजो शेनवारा फातोडा जालो. सगळ्या पक्षांतल्या राजकीय फुडाऱ्यांची ह्या वेळार माचयेर हजेरी आशिल्ली. मात गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी विजयाच्या माचयेर पांय दवरलो ना. विजयाचो गोंय काँग्रेसीक अजून दुस्वास आसा काय कितें अशी चर्चा परतून रंगपाक लागल्या. पळोवया हो रिपोर्ट. भर पावसात फातोड्या विजय सरदेसायाच्या 55व्या वाढदिवसाचो दबाजो बरोच रंगलो. भायर गोग्यांनी पावस, मात माटवात पावसाचो एक थेंब ना. हेच विजयाचे मॅनेजमेंट म्हणून राधाराव ग्रासियस उलयलो. हे पाटी काँग्रेसाक गेली कल्चर तो तूं तांकां अल्टिमेटम दी बाबा उलया एकठांय जाताय एटलिस्ट विदिन द नेक्स्ट 6 months जावपा जाय. आपा वयता कित्याक वयता काँग्रेसांक वयता गिव देम 6 months ना जाल्यार चोया मागीर सगळे एकठांय जावन चोया हांकां. 2012 ते 17 हो काळ विरोधी बाकांचेर रावून विजय, रोहन आणि हांवें गाजयलो. 2027 आमी गाजयतले म्हणून नरेश सावळाक विश्वास. पूण एक गजाल लक्षात दवरा, ओपोजिशन लिडर जातकूच मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जालो म्हणजे विजयाचे कितें आसा फुडें भविष्य ते तुम्ही लक्षात दवरपाची गरज आसा. आयज हांव आतां हांगा रावून ह्या फातोड्यान रावून सांगता, आम्ही परत 2027च्या इलेक्शनात आसतले, परत एकदा निवडणुकीन आसतले, जिखतले, विजय आसतलो, विजय जिखतलो आणि त्याच्या बरोबर फुडले राज्य करपाकय आम्ही तयार आसतले. परत एकदा विजयाक वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता. भाजपाचो फुडारी दया मांद्रेकर आणि भाजपाचो आदलो आमदार किरण कानोळकरान विजयाची तोंड भरून तुस्त केली. खरे म्हणजे त्या काळात 12 ते 17 पर्यंत ऑपोजिशन लीडर नासताना सुद्धा ऑपोजिशन लीडर असले, पण विजयान ज्या पद्धतीन आपले नेतृत्वान कला हे गुण त्यांनी दाखयले म्हणून ते आजूय 17 ते परत येले 22 चले. हांव देवा कडेन मागता की विजयाक येणारो काळ वो बरो येवचो. एक अशा नेतृत्वाची ह्या राज्याक गरज आहा. ते
गोंयच्या राजकारणात सदैव आसचे अशी हांव दामोदराच्या स्थळान हांव मागणी करतां. विजयाच्या बद्दल उलयतना खूप गजाली आहा. त्याच्या मतदारसंघात केल्ले त्याचो वावर आसत किंवा गोंयभर केल्लो वावर आसत. हांव एकूच सांगता, कित्याक तुमी खूब वगत बसल्या आनी चड वगत म्हजे रणगाणे आयकपाक येवंक ना तुमी. पूण विजय जरी सारस्वत समाजाचो आसलो जाल्यार हांव सदांच सांगता की बहुजन समाजाचो कैवारी आसा. विजयान बहुजन समाजाक जो न्याय दिल्लो आहा आपल्या थोड्याशा टायमान, वो दुसऱ्या कोणीन दिल्लो हांवें पळोवंक ना. विजयान आपल्या भाषणात सरकाराचेर तुफान टीका केली. ते भायर फुडाराचे कांय राजकीय प्लान उलोवन दाखोवन 2027च्या तयारेची दिशाय विजयान स्पश्ट केली. मात हे सगळ्यात जर पळयत जाल्यार गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी विजयाचे हे दबाज्या कडल्यान पयस रावपूच पसंत केले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी, अध्यक्ष पाटकार, एल्टन एकलोय विजयाच्या माचयेर दिसलो ना. दिग्विजय सिंग, DK शिवकुमार हांणी व्हिडिओ वरवीं विजयाक परबी भेटयल्यो. गोंयचे काँग्रेस फुडारी मात विजयाक वेंग मारपाच्या मुडात सध्या तरी नात. विजय सरदेसाय काँग्रेसी विचारांचो, मात 2017 ताणें पर्रीकाराक मारिल्ली वेंग ताच्या राजकीय वाटचालीचे अजून आड येता हेच दिश्टी पडटा. भविष्यात विजयाक केंद्र आनी राज्यांतली काँग्रेस आपणायतली काय 2027 फातोड्यात ताका घेरपाचो यत्न करतली ताचेर सगळ्यांची नदर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्राच्या पर्यटन ग्राम उदरगत येवजणेखाला गोंयांतल्या 5 गावांची पर्यटनाच्या दिश्टीन उदरगत करतले. या येवजणेखाला पर्यटन खाते संबंधित पंचायती कडेन चर्चा करून या 5 गावांनी 2.5 कोटी रुपया मोडून पर्यटना खातीर कांय सुविधा उपलब्ध करून दितले. खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आणि साळ ही 5 गावां सध्याक या प्रकल्पाखाला निवडल्यात. केंद्राच्या पर्यटन ग्राम उदरगत येवजणेखाला गोंयांतल्या खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आणि साळ या 5 गावांनी पर्यटन खाते कांय सुविधा उपलब्ध करून दितले. या 5 गावांनी मल्टीपर्पज सभाघर बांदतले. या सभाघरांनी गावचे खाशेलेपण आशिल्ले उत्सव आणि हेर सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो. खोतीगांवाक 2023 ह्या वर्सा भारतांतले उत्कृश्ट पर्यटन गांव म्हणून भोवमान मेळिल्लो, जाल्यार बांदोडा गांवाक वेलनेस श्रेणीत पुरस्कार फावो जाल्लो. सुरवेक चोडण जुव्या वेल्या गोलती नावेली तशेंच चोडण, खोतीगांव आनी वेरे वागुर्मे ह्या गांवांची पर्यटनाच्या दिश्टीन उदरगत करपाचे आशिल्ले. पूण दर्या वेळांपासून पयस आशिल्ल्या गांवांचो ह्या संकल्पनेखाला विचार जावचो म्हणून खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आनी साळ ही गांवां निवडली. ही संकल्पना फुडें व्हरपा खातीर गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान एका सल्लोगाराची नियुक्ती केल्या. हो सल्लोगार ह्या गांवां खातीर DPR तयार करतलो. ह्या गांवांची जातली उदरगत खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आनी साळ. पयली गोलती नावेली चोडण, खोतीगांव आनी वेरे वागुर्मेचो जाल्लो विचार. पूण उपरांत दर्या वेळांपासून पयस आशिल्ले गांव निवडले. 5 गांवांनी उबारतले मल्टीपर्पज सभाघर. सभाघरांनी जातले उत्सव आनी सांस्कृतिक कार्यावळी. संकल्पना फुडें व्हरपा खातीर GTDCन सल्लोगाराची केल्या नियुक्ती. सल्लोगार ह्या गांवां खातीर तयार करतलो DPR. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उदक फुकट दिता म्हणून कितल्याशाच जाणांनी 4-4 मीटर बसोवन हे येवजणेचो गैरफायदो घेतलो. ताकाच लागून ही येवजण बंद केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. उदका प्रक्रिया प्रकल्पात शुद्ध केल्लें उदक लोकां मेरेन पावोवपाक सरकार लिटरा फाटल्यान 20 रुपया खर्च येता. अशें आसतनाय आमी लोकां कडल्यान 4 रुपया घेतात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. सरकारान घरगुती वापरा खातीर 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची येवजण सुरू केल्ली. फाटल्या 4 वर्सांत गोंयभरांतल्या 30% लोकांनी हे येवजणेचो लाव घेतलो. 15 ऑगस्ट 2021 वर्सा ही येवजण सुरू केल्ली. 4 वर्सां उपरांत फाटल्या मे म्हयन्याच्या 1 तारखेसावन भौशीक बांदकाम खात्यान ती बंद केली. उदक फुकट दिता म्हणून कितल्याशाच जाणांनी 4-4 मीटर बसोवन हे येवजणेचो गैरफायदो घेतलो. ताकाच लागून ही येवजण बंद केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान स्पश्ट केले. केंद्राच्या हर घर जल येवजणेखाला 21 कोटी रुपया मोडून सांतांद्रे मतदारसंघात प्रकल्प उबारपाचो आसा. ह्या प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. उदकाचे बाबतीत आमकां जो 40% लॉस जाता तो लॉस आमकां कमी करून 20%चेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. बऱ्याच जाणांक एकदां खबर ना की आमी जे उदक बेश्टेच काडून फुकट मेळटा ते तुमच्या नळांतल्यान घरांत धाडिना. उदक आमकां जे तयार करपाक इट इज एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट इज 20 रुपीज. 20 रुपया आमकां लागता 1 लिटर उदीक तयार करपाक. 20 रुपया
तुमकां कशें पडटा खबर आहा? कशें पडटा पर लिटर, पर क्युबिक लिटर कशें पडटा? ऑन एन एवरेज पयलीं तर आमी फुकट दिताले 40% लोकांक, आतां फुकट बंद केले, खबर आहा न्ही? फुकट कित्याक बंद केले? लोक मिसयूज करपाक लागलो उदकाचो, 4-4 मिटर घेवपाक लागले आनी त्या उदकाचो मिसयूज करपाक तेंच्यांनी सुरवात केलो. आतां ऑन एन एवरेज म्हाका दिसता 3 ते 4 रुपया पडटा. म्हणजे आमी 20 रुपयान उदीक तयार करता आनी 4 रुपयान लोकांक दिता. 16 रुपया तेजी कॉस्ट. हांव इंजिनियराचे पयशे आनी पायपलायनीचे सांगना, उदक प्रोडक्शनाचेच सांगता. आमी इंजिनियरांक, तुमी म्हणटले तुमी इंजिनियरांक पेमेंट दिता, तुमी पायपलायनी घालता, तेजे पयशे सांगत ना हांव. आमी रॉ वॉटर जे धरणांतल्यान यूज करता, ओके, आनी ताज्या उपरांत ते प्युरिफाय करता आनी प्युरिफाय केल्लें उदक पायपलायनींतल्यान तुमच्या घरा कडेन पर्यंत धाडटा. ताजी कॉस्ट आमकां 20 रुपया पडटा. दुसरे वटेन 3.5 MLD उदक आमकां पावना तेन्ना मुख्यमंत्र्यान 5 MLD उदकाची सोय करची अशी मागणी सांतंत्रे मतदारसंघाचो आमदार विरेश बोरकारान केली. तशेंच आमी पळयता की ओवरऑल आमचो टँक्स जो आसलो त्यो सामक्यो कंडिशन सामकी वायट आसली. ती पळयता तर सिल्वरची टँक जी आसा ती आमी सिल्वरची टँक आमी दुरुस्ती केल्ली आसा, रिनोवेट केल्ली आसा. तशीच आमची GMC टँक, जी GMC आनी बाकीचे आमचे फार्मरी भुरगे लागता ती टँक आमच्या टँकीचें जें काम आसा तें चालू आसा सद्या. तशेंच आमचे डोंगरी आनी मंडूर ही पायपलायन आसा, मंडूरचें काम चालू केल्लें आसा, तशेंच मंडूरचें काम पायपलायन आसा. तसोच आमचो तूं पळयता पिलारूय टँक जे टँकीचेंय काम आमी कंप्लीट केल्लें आसा. तेका लागून आमचो वॉटर सप्लाय जी आतां लिकेज जाताली आमी साताची टँकूय घातलेली आसा. तो चडशो आमचो टँक जो आसा जो ओल्ड आसलो 20-25 वर्सांचो टँक आसा, जो हातूंत लावताल्यो त्यो सगळ्यो टँक आमी रिपेर करून घेतल्या आनी रिनोवेट करून घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कंत्राटी पद्दतीचेर फाटल्या जायत्या वर्सां सावन काम करपी साखळे, पेडणे आनी वाळपयच्या पालिका कामगारांची साखळी सभा जाली. हे सभेत तांणी आपल्यो 4 मुख्य मागण्यो उखलून धरल्यो. ह्योच मागण्यो घेवन ते कामगार आतां मुख्यमंत्र्याक वचून मेळटले. ह्या कामगारांक न्याय दिवपा खातीर कामगार नेतो पुती गांवकारान फुडाकार घेतला. कंत्राटी पद्दतीचेर फाटल्या जायत्या वर्सां सावन काम करपी साखळे, पेडणे आनी वाळपयच्या पालिका कामगारांची साखळी सभा जाली. हे सभेत 4 थाराव पास जाले. हे थाराव खंयचे ते पळोवया. 25 ते 30 वर्सां जाल्ले आनी दिसवळ्याचेर कामाक आशिल्ल्यांक कायम करचे. PF वरवीं जमा केल्ले पयशे निवृत्ती उपरांत वा अवकाळी मरणा उपरांत कामगारांक दिवचे. जांकां PFचे पयशे अजून मेळूच ना तांकां ते बेगोबेग दिवचे. अजून पयशेच मेळूंक नाशिल्ल्या कांय जाणांक PF कार्ड दिवचे. नोकरेची सुरक्षीतताय दिवची. ESI वरवीं जमा जाल्ले भलायके खातीरच्या विमांचे पयशे तांकां दिवचे. मागण्यो मान्य करपा खातीर सरकाराक आमी 1 म्हयन्याची नोटीस दितले. जर ह्यो मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार आमी आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार कामगार नेतो पुती गांवकारान दिली. सध्या अधिवेशन हांगा आपयल्लें म्युनिसिपल वर्करचे पेडणे, सांखळे आनी वाळपयचे आसा. तर तांचे बेजीक डिमांड जे आसले ते डिमांड आमी ठराव घेवपा खातीर हांगा आपयल्ले. तातूंत आमी 4 ठराव घेतलेले आसात. एक हे गेली 25-30 वर्सां 20 वर्सां काम कंटिन्युअसली काम करतात डेली वेज म्हणून तांकां रेगुलरायज करचे. जे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसा किरपाल वर्सीस गाजियाबाद, त्या जजमेंटा प्रमाणे जे वर्करांक कंटिन्युअसली काम करतात तांकां सगळ्यांक रेगुलरायज करचे. स्टेट गव्हर्मेंटाचें, गोवा गव्हर्मेंटाचें 1986चे एक जजमेंट आसा, आपले ऑर्डर आसा, नोटिफिकेशन, गॅजेट नोटिफिकेशन आसा, आनी तातूंत म्युनिसिपल वर्कर आसात गोंयच्या तांकां पगार कसो दिवचो हें तातूंत ठरयल्लें. हे सरकार येयल्या नंतर हे इम्प्लिमेंट करिनात, ते इम्प्लिमेंट करचे अशें आमी एक डिसिजन घेतलां. आनी हें जर आमी 1 म्हयन्याची नोटीस दितले आनी ह्या 1 म्हयन्याच्या नोटीसीन जर कांय करिना जायत, कारण सरकारान डिसिजन घेतलां आमी रेगुलरायज करतले म्हणून कॅबिनेट हितून गेल्या बजेटान प्रोविजनूय केलां अशें सांगलां, पण ते अजूनय इम्प्लिमेंट जाय. तर ते इम्प्लिमेंट करचे असो एक नाजाल्यार 1 म्हयन्यान आमी आमचे फुडली जी स्टेप आसा एज्युकेशनाची ती आमी घेतले अशें आमी निर्णय आजचे मिटिंगान आमी अधिवेशन घेतलें आसा. आमी साखळेसून खुबश्यो गोश्टी ज्यो लेबरांक ओरिएंटेड आसतल्यो, ज्यो PF आसतल्यो, ESI आसतल्यो किंवा बाकीच्यो तेंच्यो बेनिफिट्स आसतल्यो त्यो खूब प्रमाणान लक्ष घालून हांवें तरी खास चेअरपर्सन आसतना लक्ष घालून त्यो स्टीम लायनीन आसच्यो हेजोय काळजी घेतली. पण तरी आसतना खुबश्यो गोश्टी तेंच्यो फाटीं उरल्या, जशे ESIचे कार्ड्स म्हणटले,
जावं आनीक कितें फॅसिलिटी आसले आमी जशें आमच्या पुती बाबान सांगलां आमी पळयलां एक्सिडंट जर जालो कामाक ऑन ड्युटी आसतना कितें ताका लागलें कितें जालें जाल्यार ताका लीव मेळनासली किंवा तो वेजीस तांकां भरून मेळनासलो हें आमी स्वता अनुभव घेतलेले आनी हांव चेअरपर्सन आसतना सुद्दां आमच्या कडेन कायद्याच्या दृश्टीन कांयच फॅसिलिटी नासल्या मुळे आमकां तांकां कितेंच दिवंक मेळनासलें आमी ह्या माध्यमांतसून कन्सर्न मिनिस्टराक आनी सरकाराक जशें तेंच्यांनी नोटीस दिवपाचें थरयलां आमी सरकारा कडेन बी रिक्वेस्ट करता आनी हेज्या पयलीं हांव चेअरपर्सन आसतना कन्सर्न मिनिस्टराक हांव 2दा तरी मेळ्ळो की तांकां रेगुलरायज करचें तांकां वेवस्थीत तेंच्यो लिव्स आसलेल्यो अदर वेजीस आसलेल्यो किंवा तेंचो पेमेंट आसतलो ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज तांकां एज पर द रूल मेळच्यो ज्यो मेळना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाच्या प्रकल्पा खातीर निवडिल्ल्या सुवातेक चिमलाच्या लोकांनी खर विरोध केला. आमचो ह्या प्रकल्पाक विरोध ना पूण तळ्या कुशीक हो प्रकल्प नाका म्हणून चिमलाचे लोक सांगतात. हो प्रकल्प आयलो जाल्यार तळयेंतली जैवविविधताय नश्ट जातली असो हुस्को थळाव्यांक पडला. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाच्या कामाची निविदा काडपाक मंजुरी दिल्ली. मात युनिटी मॉल जंय येता थंय तळें आसा. तळ्या कुशीक हो प्रकल्प नाका. हो प्रकल्प हांगासर जालो जाल्यार तळयेंतली जैवविविधताय नश्ट जातली तशेंच ग्रावंड वॉटर दूषित जातले असो हुस्को चिमलाच्या लोकांनी उक्तायलो. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द युनिटी मॉल गोवा चिंबल हाजी ऑर्डर आज दिली वर्क एडवायझरी बोर्डाक आसली. In the past few years, we have fought a very big andolan for the IT park, and that has been completely put off for the moment. And now we hear the Unity Mall, which is going to come there, and the tallest building in Goa coming up there is going to destroy our biodiversity, and all the water aquifers at the Kannaba Plateau are going to be polluted with all the sewage water which is going to seep into the aquifers. We are not against the Unity Mall. We are against the place it is proposed to be constructed at. That is next to the Chimbel Lake. So basically it is just by the side of the buffer zone and more towards the influential zone. What is in the influential zone is the aquifers. What are the aquifers? They are basically what soak the water and then send it to the ground. So if you build a Unity Mall over there, basically the groundwater will get polluted. So that's what we don't want. मात कोणी तुमची तोकली वापरिना बाबा तुम्ही ते एक्युफायर्स डिस्ट्रॉय करता म्हणून ती स्पॉन्जीस तेच तो तुम्ही डिस्ट्रॉय करीत जाल्यार ते लेकान उदक खंयचे येतले. तुमकडेन सारकी तेजी एनवायरमेंट क्लियरन्स सर्टिफिकेट ना तरी तुम्ही वर्क ऑर्डर दिता. तेन्ना हांव मागता आमच्या सरकारा लागीं असले प्रोजेक्ट आमकां गरज ना. We've been going through this for a very long time. It started with the IT park and it keeps on going. Today it's the Unity Mall and Prashasan Bhavan. Why do they all want to come to Chimbel? And that too near the lake? Is that the right place? We're not against all these things, but it's basically the place they are looking at, the wrong place. It's a place which has the aquifers, which is going to get the water into that lake and to our village. You're spoiling it all. It's going to pollute this place. Please get off this place. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिदा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही.